हांव डॉरिस टेक्शेरा आयज उलयता एक बायल गोंयची बायल आनी एक माय अशी। हे गोंयांत कितें चल्लेलें आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या दिसांनी सगळी कितली रेप जाल्ली आसात, मायनर आसूं ती मेजर आसूं। आमच्या सीएमान पयर सांगलें की आमी पेरंट्सांनी तेंची भुरग्यांची सुरक्षा करपाची आसा। कालची जी गजाल घडल्या तितून त्याच्या बापायन एक बरो बापाय म्हणून तेणें तेका वचोन बस स्टॉपाचेर पावयल्लें। तेजे उपरांत कितें जालें म्हाका दिसता काल जें कितें जालां जे पेपराचेर येयलां म्हणटात की हे सगळें इज अ ड्रावनींग केस। म्हाका दिसता हे सगळें लिपयतात कित्याक ह्या दिसांनी इतली रेप केसीस जाले and the government doesn't have any reply to it. They cannot save us. So that is why they are covering it up by saying that it is a drowning case. Maka sangat kon drown karpak wayta then she was semi nude. Do you think anybody will go to do suicide that way? Is there any mark of a fish being bitten by any place? Is this given in the report? We would like, as a woman of Goa, I would like to know this. I would really like to know, I would really like the CM to come out about it. He also has got a young daughter. He has to save all the daughters, all the ladies of Goa. I feel he has totally failed. Today, I condemn this. I have got a young daughter. She goes to walk on the beach. She says, "Ma, it is very unsafe." Goa has become like Bihar now. Our children, our daughters are not safe. We all have to come on the road. I urge to all the women, all the ladies of Goa, it is about time that we all come on the roads to save our children, to save our girls. Because we cannot make this Goa another Bihar. Goa was a very beautiful place, a nurtured place. The tourists used to come, they used to feel safe. But today, where do you think that are we safe? Are our women safe here? So I totally condemn this, and I feel that the BJP government has totally failed. And I think so, the CM should resign on this because it is a shame. It is a shameful thing. It is happening, and it is not stopping, and there is no justice being given. I feel justice should be given to all these girls who have been raped and to their parents. We should be given justice. Thank you. माझे नाव डॉरिस टेक्शेरा, हांव मडगांवचे मडगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट। हांव आलिंडा लासेडा केफे ब्लॉक प्रेसिडेंट। आलिंडा आयज म्हाका दिसता हे जे गोंयांत जाता पळय तें चड जाता, जे आमकां लेडीज जावं आमच्या भुरग्यांक एक कांय सेक्युरिटी ना आनी भंय दिसता, भंय सारकी चड चलोन भोंवपा पासून दिसा पासून जाल्यार आमकां जाल्यार तरी भंय सारकी। सो हें जावपा नाका, आमकां कितें तरी एक जास्तीच जाय। हांव मुक्तमाला कोंडवेकर, पणजे ब्लॉक प्रेसिडेंट। आमी गोंयान आसा, गोंयकार म्हणून आमचो एक शांतीप्रिय एक स्टेट आमची। हातून आमी बरी सगळी हांसो खेळोन मजा करून रावता आनी खुबसो ट्युरिस्ट लोक हे गोंयान येवपाक सोदता कित्याक हांगाचें वातावरण इतलें सेफ आसा जशें की खंयच्याच इंडियेन सेफ ना ती स्टेट आमची गोंय आशिल्ली। पूण आयज हे फाटल्या 1.5 म्हयन्याक आमी पळयता मर्डर, किडनॅपिंग, रेप हे चालूच आसा आनी हाजेर आळो घालपाक आमचो होम मिनिस्टर सामकोच फेल जाल्लेलो आसा आनी ताका ताजे दुसरे कामान तो इतलो व्यस्त आसा की ताका गोंयाच्या सरकाराच्या बायलांच्या भुरग्यांचे ताका पडलेले ना वयल्यान तो जबाबदारी आवय बापायन घेया म्हणटा। तूं बाबा सीएम रावन जबाबदारी घेवंक शकना जाल्यार तो सीएम पद सोड आनी आवय बापूयच घेतली आनी आवय बापायन कशे भुरग्यांची काळजी घेवपाची आसता पळय तेजी क्लासीस दी मागीर आनीक बऱ्या भशेन घेतली। हे जे कितें चल्लां पळय गोंयान तें सारकेंच
लिमिटाच्या भायर जाला आनी आमी सोंसू शकना. तूं आमकां बरी आमची काळजी घेवं शकता. आमच्या गोंयांक तूं सुरक्षीत दवरूं शकता जाल्यार तूं CM राव, नाजाल्यार त्या पदा वयल्यान राजिनामा दी आनी सोडून वच. थँक्यू. रेणुका देसाय, साखळी ब्लॉक प्रेसिडेंट. आज जी पळय गोंयची परिस्थिती भयानक जाल्ली आसा. इल्लुशें गोंय हें आमचें आनी ह्या गोंयांत एक वेळ सगळे बरे भशेन रावताले. खंयच्याय टायमार रातचे जात्रे चला, खंय चला, केन्नाच अशी भयानक प्रकार आयकूं आयिल्ले ना. आमचे भुरग्यापणा सावन आतां मेरेन. पूण आतां ह्या थोड्या दिसांनी जें चल्लां तें पळोवन भयानक दिसपाक लागलां की आमची भुरग्यांची आतां फुडें आमची पिळगी आसा तांची भंय दिसपाक लागल्या. जें कितें चल्लां तें भयानक आसा. कोण येतात, भुरगीं गेलीं, भुरग्यांक थंय सेक्युरिटी ना. पोलीस ज्या ज्या जाग्यार आसपाचे त्या त्या जाग्यार रावन तांणी सगळें काम करपाचें. ते फक्त बाबडे आपल्या कोण CM मिनिस्टर हांची फाटल्यानच आसतात. कित्याक तांची वत्ती तांचो एक दरारो आसची पडटा, दहशत आसची पडटा आनी हे लोकांक ज्या जाग्यार तांची गरज आसा थंय ते नासतात आनी पावता ते सुद्दां मागीर पावतात. आतांची कालचीच गजाल, हे पयलीं हांची रेप जाल्यो, वाळपयची गजाल चलयेची बी, आतां ही सगळें आयकून इतली भंय दिसपाक लागले की आमी खरी गोंयां आसा. ते सदांच UPचे बद्दल बी आमी आयकताले अशें जाता तशें जाता म्हणून. ते आतां आमचें गोंय बी UP वाटेनच वचूं लागलां अशी दिसपाक लागली. तेन्ना लोकांकय सांगतात तुमी जागृत जायना जाल्यार स्पेशली बायलो, शक्ती आसा, महिला शक्ती आनी तीच कितें करूं शकतात. आनी यूथ आसा तांणी बी आपली जबाबदारी घेवपाक जाय. हें कितें चल्लां तें प्रत्येकाचो हातभार आसूं जाय, लागपाक जाय, मदत करपाक जाय. हे फुडें अशें जावपाक जायना म्हणून. आनी ह्यो घटना जावपाक जायना. तुमची भयणी, तुमचे आवयो हे सगळे कामां वतात, सर्विसेक वतात. ज्या भुरगीं दर्यादेगेर रेप केले तांची मेळ्ळी तांकां म्हणलें की पेरंट्सांची चूक. केन्नाच पेरंट्सांची चूक म्हणप ना. पेरंट्स भुरग्यांक वायट करपाक शिकयनात. भुरगीं जेन्ना अकले येता, हें करता, भायले आतां पळयचे मिडिया तांचे कडेन मोबायल हांचे कडेन आसा, ताजोय परिणाम आसता आनी भुरगीं फटयतात ती आवय बापाय. तेन्ना आवय बापूय जबाबदार. संस्काराची गजाली करतात लोक, संस्कार म्हणून सांगतात. त्या संस्काराची जी उतरां उलयताली त्या लोकांनी आपली घराडे फाटल्यान वळून पळोवचें. तांचे घरांत संस्कार मागीर घरांत कितें जाल्लें आसा 10, 15, 20 वर्सां. हांव कोणा म्हणटा ते कोण आयकता तांकां खबर आसतलें. संस्कार हे दिले म्हणून जायनात. त्या भुरग्यांची माहोल तसो आसपाक जाय. त्या प्रमाणे सगळे ताका लागून आमचे संस्कार मागीर गोंय आसूं जाय. गोंयचे जी पळय जबाबदारी आसा, पुलीस डिपार्टमेंट जावं आमची, तांकांय बी तांची जबाबदारी आसा. आमची जे पळय मिनिस्टर आसा, CM आसा, बाकीचे जे सगळे मंत्रिमंडळ आसा तांची बी तितलीच जबाबदारी आसा आनी तांचे बरोबर नागरिकांची बी आसा. तेन्ना हांव सांगूं सोदतां आमच्या CMाक की तांणी आतां खंयचेच हें करनासतना कडक जावचें आनी आपली जबाबदारी कितें ती दाखोवन दिवन हे सगळे जे करपी लोक आसा तांकां धरून तांची हें करून आतां ह्या चलयेची हें जाल्लें आसा ताची बेगींतल्यान बेगीन ताची चवकशी करचें. ताचे कपडे खंय गेले, ताची कितें जालें, ताचो मोबायल कोणा कडेन उलयताले सगळें ट्रेस करचें. सगळें आवय बापायन मोबायल जो आसा तो घेवचो आनी ती इन्क्वायरी करपाक आमकां सांगपाची गरज ना. तांची एक सिस्टम आसा. सो हे सगळे सांगतात की आमी गोंयकारांनी जागी जावपाचो वेळ आहे. जागी जायात गोंयकारांनो, जागी जायात. थँक्यू. Well, it's a big shame to say that our beautiful Goa, which was once so peaceful, today is become the crime state of India. We have had so many rapes and crimes against women, and everything is just passing. I would like to ask the Home Minister, our CM, the other day when the 2 girls were raped at Banauli, minor girls were raped at Banauli, he asked the parents to take care and keep the girls at home. I would only ask one question today. This happened during the day. Now what are we going to do with our girls during the day? This is my question
to the government. If you do not take the right steps and give this girl justice, then I think the people will give justice to the girl. Thank you. आयज हिंगासर आमी एकठांय जाल्लेले आहा म्हणजे पॉलिटिक्साक लागून न्हू, मात एक आमचे गरीब आनी आमचे गांवचे एक भुरगे ही कोणाची चेडूं जावंक शकता, कोणाची धूव जावंक शकता. आख्ख्या गोंयान आमकां एक शॉक भोगलेलो आहा सगळ्या लोकांक. आनी अशें एक चेडूं कामाक वयताले, ते एका बिचीर हे सांपडले हे चेडूं. हे पळोवपाक आमकां सगळ्यांक चड आनी चड दूख जालेली आहा. आनी हे पुलीस काल SP उलयला ते हिसपान वद्दू ताणें स्टेटमेंट दिला तसो दिवंक उपकारना. ताणें स्टेटमेंट सारकोच दिवंक जावो, कित्याक कोण अशें चेडूं एकलें वचून न्हांवूंक सोदी शकना एका बिचीर. तेच्या बरोबर कोण आसलो, तेजो रोप खंय गेले. कोण चेडूं जीव दिवपाक पासून वयता जाल्यार आपणाची पॅन्ट आनी शर्ट काडिना. कोण कितें तरी सारकी फूल स्टोरी सांगूंक जाय. बेश्टेच कितें वद्दू सांगल्यार सगळ्या लोकांक आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तरी दुवान घातलेली आहा. हे अशें घडोवप उपकारना. आनी ह्यो क्रायम आतां चड वाडलेले आहात दिसांनी. आनीक आतां तुमी जाणा पॅन्डेमिकाच्या टायमार आतां मास्कां घालता, आनीक तुमी जाणा सगळे हिंगासर मास्कां घालून भोंवता. आनी ही एडवांटेज हे लोक पळय असले बायक्सांनी भोंवतात तांकां एडवांटेज मेळटा. ताका लागून पुलिसींनी चड विजील रावंक जाय. आनी चड करून हे बिचीचेर फाटीं ह्याच जाग्यार हांव उलयलोलो की गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेलें की ह्या बिचीचेर तुमी लायफ गार्ड दवरा म्हणून. आनी हे तो लायफ गार्ड आसले जाल्यार असले गडोवंक पावपाचें नासलें. एटलीस्ट गोमपाचें कोण थिंगा येयला, कोण रातो येयला जावं दिसाचो येयला जाल्यार गोमपाचें लोकांक. आनी असलें घडोवप उपकारना. ताका लागून मागता अशें जावंक उपकारना आनी आमी कंडेम करताय जाला ताका. आनी असलें गोंयान असलें घडोवप उपकारना. आनी जाता तितल्या बेगीन आमकां लोकांक आख्ख्या गोंयच्या गमोवंक जाय कितें घडलां तें. आनी ह्या तेंच्या फॅमिलीक जस्टीस मेळोंक जाय. देव बरें करूं. आमचो मोदी बाब प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना बेटी बचाओ बेटी बढाओ हे स्लोगन दिल्लें. आतां स्लोगन खंय गेलां? आमची भुरगीं सेफ आसा. हांवूय एक कोणाची तूं, हांवूय एक आवय. आमी तर आमच्या भुरग्यांक फ्रिडम तरी दिना जाल्यार आमी कोण दितलो? खंय वयतली? आमचें सुंदर गोंय सगळ्यांक खबर आसा, सुसेगाद गोंय. आमकां सुसेगाद कोणा रावंक दिवप ना. म्हाजें मागणें तुमच्या मुद्देन दवरता, तुमच्या सगळ्या लोकां मदें दवरता. तुमी रिसन करा कितें बरें कितें वायट. आनी आमकां जस्टीस तुमच्या हातीन आमच्या चेडवांक आमच्या भुरग्यांक आवय बापायक मेळोंक जाय. हें म्हाजें मागणें. At the outset, let me thank all my Mahilas, Saplakas, Block people, Saliga. All of them have gathered here with one intention, and that is Beti Bachao, Beti Goa Bachao. Now why? Why today this day has come? That's what I want to ask the BJP government. What is the Home Minister doing? Why we all ladies, there are so many ladies from each and nook and corner of Goa, they have come right from Pedne till Kanpur, right from Walpai and till Kepe and all these places. Why they have to come here all the way? Just to show the solidarity towards those parents, towards those girls who were raped, who were abducted, who were murdered. Today what we see is a very, very pathetic picture in Goa. As you all know, within a short period, not even 1 month, 5 cases has taken place of rape, molestation, kidnapping and murder. One from Usgaon, Ponda, within a week's time. Second was in Benauli, 2 girls were raped. Third was in Kepe. Fourth was in Walpai Sattari, and fifth is about the girl who was abducted. We don't know what happened with that girl, but it's very, very sad. Police are still investigating.
Police are trying to nab the culprits. But God forbids why this day has come today. For all the people, for all the ladies to come and in one voice say, save Goa. Goa is a tourist place. And still today we have to say, save Goa. It's a very sad day today. I would like to give you certain statistics. If you go to see from the 1 year, that is not even 1 year, 7 months, there were 14 rapes that had taken place in Goa. There were 12 abductions, and there were 15 kidnapping of minor girls and 12 molestations. What is this showing? It's a very bleak picture that we see today of Goa. Next, I would like to see, if you take on an average, from the time BJP government has come into power, whether at the central or whether at various states, the thing that we have seen, per day 88 rapes are taking place in India. Just imagine, there were 3.59 lakhs in 2017, 3.78 lakhs in 2018, and today in 2019, as per National Crime Report Bureau, it is 4 lakhs, more than 4 lakhs, 4,05,861 rape cases. So where is India heading? Where is Goa heading? Now, which are the states which has the maximum number? One is UP. Next comes Rajasthan, third comes Maharashtra. And I don't know whether Goa is going to stand as first along with UP. Because today the plight of Goans is just nothing less than like that of UP people. There are murders, there are rapes, there are abductions, whatnot. Molestations of women in a large number. This is very pathetic, this is very sad. Our CM, when the last incident took place, he said in the assembly, Sanskar, we should give Sanskar to the parents. Did not that parent go to leave his daughter at Green Park Hotel? Is that not the Sanskar that we have integrated among us? Don't we have that? What is he trying to tell? Now, I don't know what is the definition of Sanskar according to him. He has to first see that his ministers, as well as Pramod Sawant, who is also the Home Minister, all of them should take the moral responsibility and resign from their post. They have not protected the girls of Goa, so they must resign from their post and take the moral responsibility of these many cases that have taken place in Goa. Now you'll ask me, what are the reasons? If you ask me, I'll tell you what are the reasons. Perhaps lack of conviction. Very few people, only 30% people are convicted out of 100. So because it is a slow process of courts, because less conviction, perhaps this more and more rapes are taking place. Second thing, fast track courts. We don't have enough fast track courts. Justice has not been given to women. Third thing, we don't have the forensic labs. This is a very sad thing. We don't have the forensic lab. If we had the forensic lab here and here, the girl who was drowned, that's what police say. We would have immediately, with the forensic lab, they would have come to know what was the real reason. Whether she was raped or whatever, we don't know. We are not going to speak about it. So it's a very sad, pathetic thing. And fourth is no investigators. No investigators in Goa. So it's a very, very, very pathetic, sad thing. Now, why? There are no deterrents from the government side. Government is not trying to put their foot down on these various cases that are taking place in Goa. And that's why more and more cases are taking place. Now, one request that I would like to make all my friends and Goan people, those who are running Facebook or Twitter or any other handle, that they should not put the pictures of the
of the girls, those who were abducted, those who were murdered. Please don't put the pictures, because as it is, the families are in trauma, and we are bringing, by putting pictures, making it viral, we are making their families, their siblings, their friends, are trying to put into more traumatic condition. I want to ask Mahila Morcha of BJP, where are they? What are they doing? Huh? Every now and then they are saying, see our Mahilas from all walks of life, from everywhere, from every nook and corner of Goa, they have come here, Congress Mahilas. What are they doing? Are they just there to showcase on the stage? Why they are not coming on the roads? If it would have happened during the tenure of Congress party, then what they would have done? They have been making noise. They have been making a lot of noise, but now we see that now it's time that all the ministers of Goa, including Chief Minister, who is also the Home Minister, that they should take the moral responsibility of all the 5-6 cases that have taken place within within 1 month, and they should resign. This is what we ask the government now. That's it. Unless and until this government does not go, we will not. There will be no protection for women and the young girls of Goa. Thank you. Madam, what action will be taken they don't resign? Are you saying any other thing? We will come on the roads now. We have already started coming. Now this is a peaceful dharna. I want to ask that thing. See, there is a mismanagement. Home Minister and his minister, they don't know to manage their police personnel in a proper way. Why there were only a small crowd which went to Sakri? Why there were thousands of ladies on the road of Sakri from BJP side? That time thousands of ladies could come on the road, and not today, when so many incidents are taking place. Where are they? And if they have only in Sakri they try to show their majority, why they cannot show why they cannot come on the roads and question the government? They should have the guts to question the government also. And what do you say about the Women Commission has not acted on this? Women Commission actually has supposed to take the cognizance of all these cases. But each and every one, some days back, we had taken one case to DGP. At that time when we asked him, I'm not naming the person because it is a sub judice case. He said, we have given it to the Women's Commission. We are trying to pass the ball from one table to another, which is also BJP ladies who are sitting there in the Women Commission. So it is very clear that officers they want to shirk the responsibility, put it on Women Commission. But Women Commission has not taken any action against that person as yet. So what is Women Commission also doing? They should also come in a big way to protest against whatever that is happening in Goa. Ladies are not safe. Girls are not safe. We say Beti Padhao, Beti Bachao. But are the ladies safe? That's what I want to. Thank you. Thank you all of you for coming here. म्हज्या गोंयकारांनो, निल्ल्या जाल्यार उठात. हांव एक 3 भुरग्यांचो बापूय. म्हाका बरो येता कालचो न्यूज आयकून. जे पुलीस साहेब काल पळय उलयल्या, अट नासलेले. एक कुत्रो कसो मोरान गेला ते भाशेन तो उलयला, हें ताका सोबना. तो ऑफिसरान अशें उलोवप आनी आमकां गोंयकारांक किंकोत करप. तुमचे हे ब्रह्मपुत्र म्हणटा ते खंयचे एक कोण? तुम्ही ब्रह्मपुत्राचें नांव हाडलां घांटयांचें आनी आमकां रस्त्यार उडयल्या. आमच्या बायलांक कित्याक सुरक्षा ना? आवाज तर आयज आमचे मामीचो आहलो, तुमी पळयतले आहले कशी उलयता पळय ती. हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन फुडें सरा मामीचो आवाज आनी गाजोया गोंयान, आनी गोंय आमचे वयर दवरा. देव बरें करूं. म्हजें नांव रेखा आनी हांव केपी सांगता.
हांव फक्त आमकां एक गोंयकाराक अशा सगळ्यांक मॅसेज दिवचे खातीर की जे गोंयकार जे आतां अजून सुद्दां न्हिदून आसात ते थोडे जागे जाया म्हणून सांगून कित्याक ज्यो रेप केसी आनी जे सगळें कितें चल्लां पयलीं तें खूब जाल्लें आसा आनी हे जर स्टॉप करपाक जाय आतां जायना जाल्यार फुडें जे जातले ते खूब भयानक जातले आनी जेन्ना रेप केसी जातल्यो फुडेंच्यो रेप केसी आनी कितें जातले मर्डर जातले तेन्ना कोण विचारचो ना हो पार्टीचो खंयच्या पार्टीचो मनीस बीजेपीचो मनीस या काँग्रेसीचो मनीस तो रेप करतलोच आनी ताका लागून हेंकां जे रेप करता पळय तांकां कसली तरी पनिशमेंट सामकी भयानक दिवपाक जाय जो एक फावटी रेप करपाचो चिंततलो विचार करतलो तो सुद्दां ताका भंय भिवन ताणी थरथरपाक जाय अशी तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय आनी जर ही पनिशमेंट तांकां जर दिवपाक जर जायना तांचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जर जायना जाल्यार हे सगळें पब्लिका कडेन तांकां दिया रेपिस्टांक तेंचे कितें करपाचें पब्लीक पब्लिका कडेन दिया कित्याक जें जाल्लें आसा खूब जाल्लें आसा फाटल्या दिसांनी सीएम सांगतालो रेप केसी जाता त्यो तांकां रातचे तांकां भायर सरपाच्या भुरग्यांक बंद कर म्हणून आनी आयज काल पळय जी मर्डर जाल्ली आसा ती रेप केस जाल्या कितें जालां कोणाक कांयच खबर ना ती दिसाची जालां आतां सीएम कितें सांगतलो सीएमा कडेन आसा कितें तरी आन्सर सीएम कितें उलोवपाक शकता हाचेर भुमिपुत्रा म्हणून त्या घाट्यांच्या फाटल्यान लागला न्ही ह्या भुमिपुत्रांचे जे खरे आसा न्ही मायबाप आसा तेंचे फाटल्यान तुमी रावात तांकां सुरक्षा दियात जर तुमच्यांनी जायना जाल्यार ते रेपिस्ट आसा तांकां हांचे कडेन दियात इतलेंच आमी सांगपाक सोदता आनी ही जे आमचे सगळे गोंयकार आसा आनी जे आमकां कोण पळयता मिडियाचेर ऑनलायन जे आमकां पळयता न्ही ते सगळे जागे जाय घरान बसून रगत शिजोवन कांयच फायदो ना सगळे जेन्ना पर्यंत घरान गोंयकार भायर सरना तेन्ना पर्यंत कांयच जावचें ना कोणाचें कांयच बरें जावचें ना तुमकां जर जाता न्ही जाल्यार सगळे भायर सरात आयज आमी इतली थोडीशी आसा तुमी हांसतले आमकां हे कितें कर चल्लां ही कसलें पिशेपण काय म्हणून जे आमकां कोण बीजेपी कोण पळयता पळय ते म्हणटात ही मूर्खपणां म्हणून 2 दिसाचो नाच म्हणून पूण हो 2 दिसाचो नाच न्ही हो आमकां फक्त आमी जस्टीस जाय म्हणून हांगा आयिल्ले आसात जर हो आमचो आवाज जर सरकारा कडेन पावता आनी तो जर आमकां पळयता न्ही जाल्यार आमची खाली फक्त सुरक्षा वाडयात जे बंदोबस्ता की हेल्मेटा खातीर हांगा थंय ते पुलीस दवरला पळय ज्या जाग्यार खरी गरज आसा थंय दवरात कळ्ळें ते हांगा हेल्मेट ना म्हणून तालाव मारपाक आनी कितें करपाक तालाव मारपाक आपल्यो तिजोरी भरपाक सोदता पळय त्या गोंयकारांचें रक्षण करात सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ रिजाइन Good evening. I'm Tony Fernandez from Sant Andre and I'm also a block president of Sant Andre Constituency. कालची गोष्ट जी घडल्या एक बायल मनीस व चेडू मनीस जे आपल्या घरांतले भायर सरून ताचे आवय बापूय मिसिंग रिपोर्ट दिता आनी चली दुसऱ्या दिसा बिचार तिची लाश तेजे मेलेली कूड आमकां दिसती पडटा आज एकूच हांव तुमच्या लागीं विचारता जरी तर एक रिपोर्ट येयला की ते बुडोवन मेला म्हणून जाल्यार हे वस्तोरेचे हे चेडवाचे आंगा वयले कपडे खंय गेल्या जरी तर त्या चेडवाचेर कसलोच अत्याचार ना जाल्यार हेजे कपडे तशेंच आसूंक जाय आसले हितून कितेंय पूण फॉल प्ले आसा कितेंय पूण कारण आसा आयज नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे स्लोगन सगळ्या आख्खो देशभर चलता खंय आसा खंय आसात गोंयचे वो पुरा हिंदुस्तान एक चली और एक बायल मनीस सुरक्षीत आसा ना आनी आमचो सीएम पप्पू सीएम प्रमोद सावंत ताचे मंत्रिमंडळ ताचे एमएलए हांचे काम कितें चेडवां बायलांक सुरक्षीत दवरपाचें काम ना तांचें काम फकत चोरून बोल्सां भरपाचें आनी गोंय लुटून खावपाचें
आनी एक म्हजे सांगणे गोंयकार सगल्या भाव भयणाक आतां इलेक्शनाक थोडेच तेंप उरला 6 म्हयने उरला हेच्याकूय चड गोश्ट्यो गोंयांत जावच्यो आसा कित्याक ते चेडवां बायलांचेर लक्ष दिवपाचें तांचें कितेंच आयडियार ना तांचें फकत चिंतप आसा हे 6 म्हयन्या आमी कशें इलेक्शन लडोवपाचें आनी आमी कशें पत्ते सत्तेर येवपाचें हें चिंतून आसा आमच्या बायलांचें वो चेडवांचें तांकां पडलेलें ना तांकां फकत आपले सत्तेर कसो येवचो हो मुवमेंट कसो करचो कशें लोकांक भडकावन घालचें हें तांचें मतीन आसा आयज जरी तर एक मुखेलमंत्री आमच्या गोंयच्या बायलांक व चेडवांक राखणदार करूंक तर पावना जाल्यार तूं सीएम जावन कसलो फायदो सोड ती खुर्ची तुका कसलोच अधिकार ना सीएम पप्पू सीएम तुका कसलोच अधिकार ना कितले आता ह्या 2 म्हयन्यांक तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या पत्राचेर मिडियार सगळ्याक घासता कितल्यो बेनावली रेप जातात कितल्यो मर्डर कितल्यो किरम्यो कितें जातात म्हण तें असलें गोंयांत केन्नाच येवंक ना हें वायट ओदरूस पळय बीजेपीन हाडलां असलें केन्नाच येवंक ना हांव मागतां जरी तर गव्हर्मेंटा लागीं तुमकडे तर हे रेपिस्टांक हे मर्डररांक हे चोरये किरमी कोत्तल्यांक तुमकां बंदखणीन घालून तर ताका शिक्षा दिवंक तुमी तर घडना जाल्यार आमकडे सोडात आमी गोंयचे दादले आसात सांगाताक रावन तांकां बुद्ध शिकयले बगर आमी रावचे ना कित्याक आमकां जाय आमच्यो बायलो आमच्यो चेडवां हे गोंयांत सदांच सुरक्षीत आसलेली आनी हांव तुमकां वचन दितां ही काँग्रेस पार्टी हे बायलांचेर आनी हे चेडवांचेर सदांच ताका पयलो हक्क दितले थँक यू व्हेरी मच हांव सायमन कायदो गोवा वेल्यार रावता सांत आंद्रेज म्हाजो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो गांव हांव आयज चड दुकान बरोवन ही 2 म्हाजी उतरां सांग कोत्ता आमच्या गोंयच्या खरे नीज गोंयकारांक भाव आनी भयणांक काल एक आमची सोबीत सुंदर चली कालांगूट बिचार तेचे कूड थिंगा शेवटून आसलेली फकत तेजे कुडीर आसली एक धाकटीशी पेंटी व्हड म्हज्या भाव भयणांनी आज जो इन्सिडेंट जाला गोंयकारांक दुखाची वस्त आयज हिंगा हजारांनी लोक शेवटून आसूंक जालो एक चलयेचें हें दूख पळोवपाक पूण आमकां तें कांय पडलेलें ना त्या चेडवाक जाला म्हाका कित्याक पडलां तेन्ना मोगाड म्हज्या भाव भयणांनी गोंयकारांचो आवाज आमचो उगीच चूप केलेलो आसा ह्या सरकारान ह्या सरकार पासून घडूंक जायनासलो चोरून आमचे आमदार येले आनी चोरून सरकार तो चलयता मोगाड म्हज्या भाव भयणांनी फुडल्या दिसा लागीं पावलेले आसा जर जागो हांव आयज सांगूंक सोदतां व्हडले आमचे शिगणार आदवोगादा कोणे तुमी मेसेजी धाडटाय आमकां फेसबुकाचेर ते मेसेजी धाडून कसलोच फायदो ना तुमी फुडें सरात तुमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन यात व्हडल्यो जमावती करून हे बीजेपी पार्टी काबार करूंक जाय फुडल्या इलेक्शनाक तांकां 5% दिवंक जायना आज हांव आझाद मैदानार रावन मागतां परत तर तूं आझाद आमचो फ्रिडम फायटर जाल्लो जाल्यार गोंयकारांक एक सत्या दी ही बीजेपी पार्टी गोंयांत आनी केन्ना नाका इतल्यान ती काबार जावन दी तुमकां आमी 4 पासून सीट दिवपाचें नाय हांव सांगूंक सोदतां आमच्या प्रमोद सावंत सरकारा कडेन तुका आयज लॉस कितल्या बायलांनी सांगले रिजायन जावन घरा वचता कोण एक बरें काम जायना आयज हे पुलीस बांक हांव सांगूंक सोदतां मोड म्हज्या पुलीस बांनी तुमकांय बायलो आय तुमकांय चेडवां आसाय तुमच्या चलयांक तेन्ना तो इन्सिडेंट जालो तेन्ना तुमकां कळटलें कितें रस्त्याचेर हेल्मेटाक लागून मास्काक लागून 100 रुपयांक लोकांक त्रास दिताय पळय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन साहेबान वॉर्निंग दिलेलें हिंगा तुज्यान पुलीस दवरूंक जावचें नाय म्हूण नेक्स्ट डे बंद केलें कारण त्याच जंक्शनाचेर 4 भाशेन रस्ते ह्या वाटेन वयता त्या वाटेन वयता भियोन एक्सिडेंट जावन लोक पडटा पूण वालोर साहेबाक राणे साहेब आहा आमच्या आगासाय पुलीस स्टेशनान
वालोर शेबासकी तेका उतरान तेणे पुलीस काढले थिंगाचे हांव मागता सरकारा कडेन गोरजे भायर खंय पुलीस दवर नाकाय हे इन्सिडेंट जाताय थिंगा पुलीस दवरची थिंगा चौकशी करची थिंगा आमकां प्रोटेक्शन दिवचें गॅमलिंग चलता त्याचो हप्तो मोडको जाता हप्तो भरताय ते पुलिसांक हे फावना आयज गोंयकारपण काबार जाला आनी तुमचेर सत्यनाश पडो तुम्ही काबार जाव तुम्ही आमदार चाळीस एकच राती दुयेंस घेवन मरो हे म्हळ्यार सांगूंक सोदता I'm Clivan Fernandez, Youth Congress President from Santa Cruz constituency. And over the past few days, we have seen a sharp increase in the crimes and violence and violence against women. Like over the past few days, we have seen that there have been 5 instances of rape and molestation. And this is a very sad thing for our state, which was once one of the safest places in India, where at one time ladies could just walk down the street at 1 o'clock and 2 o'clock and they would feel absolutely safe. And sad to say that this is not the case anymore. And with this recent incident, there are some irregularities in this. In the entire incident and the explanation which has been given by the investigating officer, and this needs to be investigated properly and hopefully justice will be served soon. हांव सालिगांवचो कोलाघाट गाडी आयज आमी पळयता आमच्या गोंया भितर आमच्या सीएमान सांगला वयता तांकां की आपूण जो आहा तो गोंयचे कॅर घेवपाचे तयारीन ना पेरंट्सांनी गोंयचे कॅर घेवचे म्हणून गोंयचे कॅर घेवपाचे आमच्या महिलांचे कॅर पेरंट्सांनी घेवपाचे ताका खबर ना जेन्ना लोकांनी ताका सीएम म्हणून हाडलो म्हणजे तो आमचो आवय बापूय जालो असो समजचो कित्याक गोंयचो सीएम जालो तो हेड ऑफ गोंयचो तेन्ना गोंयचो हेड आसलो जसो आमी पेरंट्साच्या घरान हेड आसता तसो तो आमचो गोंयचो हेड तेन्ना तेणीन आमचे गोंयच्या लोकांचे कॅर घेवपाची गरज आसा लोकांच्या महिलांचे कॅर घेवपाची गरज आसा ताका आजुनूय खबर ना आपणाची ड्युटी कितें ती ताका दिसता आजुनूय तो आमच्या गोंयकारांक घरच्या फॅमिलीक सांगता तुमी आपल्या भुरग्यांचे कॅर घेया म्हणून पूण ताका आपली ड्युटी खबर ना हे सिद्ध करून दाखयता तेन्ना हांव सीएमाक विचारूंक सोदतां तूं आपली जर ड्युटी खबर ना तुका तूं जर आपूण आपलो हेड ऑफ द गोवा म्हणून सजमनाय जाल्यार तुवें ते पोजिशन जे आयज आहा तूं सीएम म्हणून ते फिट ना तुका तुवें त्या पोस्टा वरसून इमिजिएट आपले रिजायन दिवचो आनी कोण केपेबल आहा ताका ह्या जाग्यार घालचो वयता तेन्ना सांगता हे पूण सारकें ना तुका आपलीच प्लेस खबर ना आपूण कोण पळयतो जाल्यार आनी कितें सांगपाचें उरलां तुजें तूं पेरंट्सांक सांगता पेरंट्स आपल्या घरांत सांगूंक शकता भायर तुजी ड्युटी कित्याक तुका पेरंट्स म्हणून आमी भायर लोकांनी शिकोवन हाडला तूं तें करिनाय म्हणजे तूं दाखोवन दिताय तूं केपेबल ना तूं फिट नाय त्या पोस्टाक तूं इमिजिएट आपली प्लेस सोड आनी दुसऱ्याक दी इतलेंच सांगपाचें म्हाका देव बरें कर Sheila Costa, Country Block President. म्हाका आतां हें जाता तें पयल्या खूब हें जाता कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंट येयलें तेन्ना तें जालें आजच्या दिन आयेगा पूण आतां चोवपाक गेल्यार आजच्या दिन न्हू सगळे बुरा दिन जाले गव्हर्मेंट आहा कितको चोयता म्हाका कांय खबर ना कांय कळना कित्याक डे बाय डे कितें वाडत वयता आनी कितें करीत वयताय अरे बाबा तुका जायना जाल्यार सोड दी एकलो सोडून दिना सोंडी दी म्हूण सांगून तो तेसो वयर गेलो पूण तूं सोंडी तुका तितली सगळे बायलो सगळे मारताय सगळे मारताय तूं एक बायलां चेडवां तूं एक सेव करपाक जायना तुगे कांय ना तूं कितें कोता फकत तुगे ग्रुपाक उडी मार म्हणटा हिंगा थिंगा उडी मार म्हणटा अरे चोय रे कितें तें कितें चलत तें चोय मरे हां तूं सेम कितें पळयता फकत तुगे घरान पळय दिसता ओ तुका सेफ्टी पळयता आमगे ह्यो बायलो चेडवां भोंवताय कितें पेरंट्साचें प्रेम कोता पेरंट्सा सांगत तूं चोय तुमगे हेंक सांबाळ म्हूण भुरग्यांक बाबा तुगे भुरगीं कितू आहाय तूं कितू सांबाळटा हां तुगे सगळे कोण कोण आसतले सांबाळपाचे तेका लागून म्हाका तुका कोडे तुका ते कोद्या हर्रेच सांबाळपा जायना तुगे आहाय तांकांय सांबाळपा जायना कोणूय नाय तेश कोन्न तेका लागून तुका सांगता हांव म्हज्या वदनार आनी मुगे सगळे बायले चोय चोय तुगे खंय आहाय रे तुगे आहाय ते घराको आहाय मरे लोकांक हें करून मेंबरशीप करून भोंवताय मरे हां आनी कित्या लागून मेंबरशीप जाल्यार आतां वयर हें सगळें सगळें ये आनी सांग न्हू सांगाय की आमी हें कोतले तें कोतले अशें म्हणून फक्त इलेक्शनाक तेन्ना येताय तुमी फक्त तांकां ट्रेनींग दिला फक्त उडी मारपाच्यो हां धरिता तूं खरें हां तांकां सांग हें कर म्हूण ना जाल्यार तुमी सगळे कोदेल सोड आनी तांकांय काड
ओके हे मुगे हे तुका कित्याक तुका फावून ना थँक्यू बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो शर्म करो बीजेपी सरकार शर्म करो बीजेपी सरकार शर्म करो बीजेपी सरकार शर्म करो रिजाइन दा सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी चलिया बायलांक सुरक्षा दी हांव सोनिया फेर्नांडीस कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट हांव सीएमा सांगपाक सोदतां जेन्ना कोरोना केसीस वाडटाल्यो तेदो सीएम कितें सांगतालो येवपाची गरज ना म्हण आनी आतां आमगे भुरग्यांगेल्यो चोड भुरग्यांगेल्यो रेप केसीस वाडपा लागले तेदो सीएम सांगता भोंवपा गरज ना म्हण सो तूं एक जें पयलीं कोदेल घेयना आहा तेका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा बेश्टें कोदेल म्हूण घेवन बसप न्ही ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी You are the first person of Goa to hold the chair and you have to be responsible. तुवें बायलांची चोड भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची तेंगे सांबाळ करपाचो हें समज तुका जायना आम सगल्यो बायलो हिंग एकठांय जायन तुका सांगपाक सोदताय तूं रिजायन जाव म्हणून आनी हांव एक मॅसेजी दिवपाक सोदतां पुलीस फोर्साक तुमगे ड्युटी करे गव्हर्मेंट पड तुमकां कितें सांगो सोदिता ते प्रमाण चल नाकाय तुम पुलीस जातासो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयलोली आनी एक ओथ घेयलोलो तो तुम सांबाळे गव्हर्मेंट आहात गव्हर्मेंट तुम पड सांगता तेश कोण नाकाय हें सांगून हांव मुगे दोन उतरां सोंपयतां आनी सीएमाक मागोतां तुका समज हें जायना तूं रिजायन जाव आनी आम सांबाळटाय जे कोण काल्प्रीट आहाय तांकां आम पनिशमेंट दिताय तुमको जायना जाल्यार देव बरें करूं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ